कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। बिरेस्तारा मडगाव नगरपालिकेच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या पार्किंग सुवातेत कोयराच्या राशीक उजो लागलो। उजो लागपाचे कारण कळूना। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्यान उजो नियंत्रणात हाडपाक मजत जाली। फाटल्या वर्साय ह्या वाठारांत उजो लागपाचो प्रकार घडलेलो अशें थळावे सांगतात। अशें जाल्लें मागीर एक व्हडलो उजो लागला आनी गाडयो आसा आनी उद्या कितें जालें जाल्यार मातशें केअर घेवपाक जाय न्ही। कोणूच येवना म्युन्सिपालिटी अजून कोणूच येवना, पालोवपाक येवना, कोणूय येवना, कोणा पळोवपाक देखून येवना। लोकांची गाडी आसा, लोक बी येता वयता हांगा उदक कितें आवाज येता फुट्टा ते ठोल 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 करून कोणाक खबर कितें उडयला कोणाक खबर। एक समज थंय घरा कडेन बी दवरले जाल्यार कचरो आमी लासयलो जाल्यार फायन मारता। हांगा उदक चालू आसा कचरो कांय ना, कोण अजून कांय रिस्पॉन्स ना, कांय ना कोणूच येवना अजून म्युन्सिपालिटी कोणूच येवना। 12 ते 2 मिनटांनी कॉल येयले, प्रीतम म्हणून कॉल केला आमकां। आमी इमिजिएटली टर्नआउट केलो ऑपोजीट म्युन्सिपालिटी बॅक सायड ओल्ड फिश मार्केट हांगा उजो लागला। त्याने इमिजिएटली टर्नआउट करून आमी हांगा पावले आनी उजो सगळो फिनिश केल्लो आहा। उजो कित्याक लागलो तो कसो लागलो कोणाक खबर आसा। मॅटर कितें आशिल्लें हे सगळे डंप केल्ले कचरो म्युन्सिपालिटीचो आसतलो न्हू कसो लागलो तो काय तो काय खबर। दुसरे वटेन सावर्डेच्या मिराबाग वाठारात हिंदू मसणभुंयेत उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखाचे लुकसाण जाला। सकाळ फुडें म्हाका एक 5:30 सुमार फोन आयलो आनी पावलो तुमच्या मुसळीन पावलो उजो पेट्टा म्हणून हांव थंयच्यान मागीर रोखडो येयलो आनी पळयत जाल्यार कंप्लीट ऑलमोस्ट एक 90% आमगेली जी रूम आसा दोनी ते जळ्ळे आनी त्या भायर आमची जी लाकडां आसा आमी स्टोर करून दवरता तीवूय जळ्ळी। आनी तसो म्हणजे सांगपाक जाय म्हणल्यार की थंय उजो लागपाक नॅचरल उजो लागपाक प्रश्न ना, कित्याक ती जो रूम आसा तो भितर आहा आनी तेजे नंतर थंय लायटीचें कांय कनेक्शन ना किंवा आमचे जे लायट गेल्या हेजे माड्याल्यार गेल्या ते वयर हेजे भायर आसा, आमचे कॉम्प्लेक्सा भायर आसा। म्हणजे कितें तरी कोण तरी मुद्दम लावपाक असो एक सस्पेक्ट म्हाका दिसता की भायर करडे बी ना खंयच्यान सपोज कोणें शिगार उडयले आनी तेंच्या भितर उजो पेटोवन गेलो तशें ना, कित्याक थंय सगळे पेवर्स घातलेले आसा आमी। आनी अशें दिसता की कितें तरी कोणें वायट बुद्दीन किंवा कोणें सोरबेबद्यान कोणें पिवन लायला अशें कितें जावं शकता, ना अशें न्ही। पूण तसो कांय दुबाव ना म्हाका कोणाचेर स्पेसिफीक मनशाचेर तशें कांय ना। पूण इट इज अ फर्स्ट इन्सिडंट अशें दिसता म्हाका आमच्या गांवांत, कित्याक आतां आमकां इतकी वर्सां ह्या गांवांत जाली पूण अशें केन्ना जावं ना आनी हेजे पयलीं आमी केन्ना आयकलेंय बी ना। इट इज अ फर्स्ट इन्सिडंट। तशेंच अनमोड घाटार एका कारीक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 6 लाखाचे लुकसाण जाला। देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना। सकाळी अनमोड घाटार एसक्रॉस गाडयेक अकस्मात उजो लागलो आनी जवळ जवळ 6 लाखाचे लॉस जाला। सकल गाडी जळोवन खाक जाल्ली आसा। 6 लाखाचे लॉस जाला अशें तेणी सांगलेलें आसा। सविस्तर म्हायती अशी की मडगांवच्यान एक डॉक्टर आपल्या वैयक्तीक कामा खातीर बेंगलोर वयतालो। बेंगलोर वयता आसतना सकाळी दुधसागर टेंपल काडून वयर चडावाचेर तेका गाडयेंतल्यान दुवरेचो दिसलो आनी गाडी देंवोन पळयली जाल्यार अकस्मात गाडयेक उजो लागलो आनी ते भितर तो गाडयेंतल्यान देंवलो आनी तेणी हांगा पुलिसेक कॉल केलो। जेन्ना पुलिसेक कॉल केलो तेन्ना पुलिसेच्यान थंयच्यान फायर ब्रिगेड जी फोंडा फायर ब्रिगेड तेका कॉल केलो आनी तेंच्यान ती फायर ब्रिगेड थंय पावसर ती गाडी टोटली लॉस जाल्ली आसली। एकूण जवळ जवळ 6 लाखाची लॉस जाला अशें सांगलेलें आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।